योकार हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोरवांनी लेगीत चलपाच्या लायकीचे नात आमचे रस्ते. रस्त्यांच्या दर्ज्याक घेवन बाळीकारांच्यो कागाळी. रस्तो पुराण सोंपोन सोंपना. लोकांच्यो दिसपट्ट्यो कागाळी. PWD मंत्र्यान घालचें लक्ष. बसींतलो बायलांचो प्रवास अडचणीचो. पिंक फोर्सा वरवीं पिंक बसी करात सुरू. मागता आम आदमी पार्टी. भारताक मेळटली 5G नेटवर्क सेवा. सेवेचो वेग आसतलो 4G परस 10 पटींनी चड. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 20 वर्सां खातीर एअरवेवाक मंजुरी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत उदक मेळना, पूण वेवस्थीत फुगोवन धाडिल्ली उदकाची बिलां मात टायमार मेळटात. हाका लागून सगळे कडेन बोवाळ चल्ला. दुसरे वटेन उदकाची नाशाडी उक्त्या दोळ्यांनी पळोवची पडटा. मडगांव नगरपालिके मुखार कितलेशेच म्हयने जाले उदकाचे पायप फुटिल्ल्यान 24 वरां उदक व्हांवत आसा. हे बिलाचे उदक न्हय काय कितें? शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोन विचारला. आमी मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन आसा आनी जे म्युन्सिपालिटी बिल्डींग आसा ताका तेकोनूच हे आयलंड आसा आनी त्या आयलंडा कडेन एक नळाची पायपलायन आसा जी कंटिन्यू 24 वरां व्हांवत आसता. जेन्ना आमी ते हांगा जो मेंटेनन्स करपी आसा ताका विचारले, तो म्हणटा हे आयलंड एक खंयचे कडेन कंपनीन मेंटेन करपाक घेतिल्लें आसा. तेणी तो सुपरवायझर सांगता आपूण तांकां हे फोटो मागून धाडिल्लो की हांगा पायपलायन व्हांवता म्हणून, पूण तांणी आजून तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना. तशेंच समाज वावरपी सावयो कुतेनो हांणी हे पळयलें आनी तांणी सांगलें की हांगा जे सरकार उदकाचो रेट वाडयता आनी हांगा अशे तरेन उदक वेस्ट करता, तेन्ना तांणी मागला की बेगीतले बेगीन हें जें उदक व्हांवता तें बंद करचें म्हणून. मडगांव नगरपालिके मुखार ल्हानशें गार्डन आसा. तातूंत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले सेगीत घसघशांनी उदक व्हांवता. अधिकाऱ्यांक विचारल्यार ते म्हणटात पायप सारके केल्ले फावट कोण ना कोण पायप मोडटा. पायप फोडटात हें रजाव सारकें? आनी कोण तरी पायप फोडटा म्हण तें तशेंच सोडप समा? तुमीच पळयात आनी थारायात. हो आतां आमकां दिश्टी पडटा हें उदक फ्लो जाता 24/7. आतां कितलेशे म्हयने जाले सांगपाक म्हणटा. इनफॅक्ट फाटीं हांवें एक पोस्टूय चोयल्लो फेसबुकाचेर कोण घातिल्लो हांगा मायग्रंट्स आहा ते न्हांवता ते. आनी त्या टायमार आमी हे जो आयलंड मेंटेन करता त्या हेका ऑथॉरिटीक आमी विचारलें बाबा हें चलता तें मातशें बंद करा म्हणून. सो ते आमकां सांगपाक लागले की आमी जितले फावटी एक हें घालता नळ घालता तितले फावटी कोण नाल्यार कोण तो मोडून उडयता आनी मोडून उडयता आनी हे भाशेन फायनली ओवरफ्लो जावन वेस्ट जाता उदक. आज सगळे कडेन हें जाता की उदक सेव करा म्हण आनी उदक सेव करपा हेज्यान गव्हर्मेंटान रेट्स वाडयला. लोकांक बेर करपा पडटा जे लॉसीस जाता ते हे भाशेन. सो हें खंय तरी बंद जावपा जाय. म्युन्सिपालिटी कडेन मागता की हें एक्शन घेवन हें मातशें बंद करा परमनंटली. सेकंडली जो हें मेंटेन करता तो आनीकूय सांगतालो की आमी एक प्रपोजल दिल्लो म्हण टू रेनोवेट दीस मॉडिफाय करपाक हो आयलंड आसता. तें प्रपोजल देखून दिल्यार 1 वर्स मायज जालें म्हणटा तो, पूण आजून पासून तांकां परतून रिप्लाय दिवना म्युन्सिपालिटीन. तांचे जे प्लॅन एप्रुवला दिल्ले तेवूय तेमी हें करूना म्हणटात. सो तें केल्लें जाल्यार एक मॉडिफाय करून टॅप कॅन्सील करपाक शकतले म्हणटा ते म्हणटा जे मेंटेन करता ते. पूण इरिस्पेक्टीव ऑफ दॅट कोणाचोच हें जावन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन दी. बट फायनली हें जें उदक ओवरफ्लो जाता तें 24/7 इमिजिएटली बंद करचें. वायट दिसता हे भाशेन वेस्ट जाता तें उदक पळोवपाक. आनी दुसरे वाटेन तुमी लॉसीस रिकवर करपा लागून लोकांक हाय बिल्स धाडटा, एक्स्ट्रा बिल्स धाडटा उदक कन्ज्यूम करनासतना. सो हेजेर PWDन मातशें हें घेवचें एक्शन घेवचें की हें बंद करपा सारकें आनी ओवरफ्लो जो वेस्टेज जो आहा तो बंद करपाक. ते डायरेक्ट आसा ताका मिटर बी कितें आसा कनेक्शन? आतां दिसता ते प्रमाणे कांय मिटरूच ना. मिटर कांय खंय तरी दिसना. पूण हांवें जेन्ना फाटीं एकदां म्युन्सिपालिटी कडेन व्हेरीफाय केल्लें तेन्ना ते म्हाका कितलीशी बील दाखयता उदकाची, पूण मिटर खंय आहा तें तांकांय खबर ना. हांवें एकदां इन्क्वायरी केल्ली जी आमच्या म्युन्सिपालिटीक कितली वॉटर बिल्स येता पळय ताजेर हांव एक स्टडी करतालो. सो त्या टायमार तेणी म्हाका सांगलां की कितलीशी आमकां बील येता पूण मिटर खंय आहा तें तांकांय खबर ना म्हणून. आनी ह्या आयलंडाचेर तरी दिसता की मिटरूय ना म्हणून. ते सांगून तो नळ व्हांवता तो तांकां कोण धाडटा ताका? हां तेंच्यांनी कितें सांगलां तुका? आमकां पर्यटन काय सांगलें सुपरवायझर धाडटा आमी. हां तुवें सुपरवायझराक धाडलो फोटो. ते ऑलरेडी कळयलो तर नळ व्हांवता म्हणून, पूण आजून ते इतले दीस कांयच कित्याक करना तो व्हांवत आसता मग.
ते सांगले ते आम्ही हां हांव कितें सांगतलो. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप चोयेकर. गोंयांत बसींनी प्रवास करप्यां मदीं बायलां चड प्रमाणांत असतात पूण बायलांक बस प्रवासांत जायते खेपे अडचणी गैरसोयो आनी अपमान सोंसचो पडटा. देखून पिंक फोर्साचे धर्तरेर बायलां खातीर पिंक बसी चलयात. आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीसान कदंब महामंडळा कडेन मागला. गोंयांत लोक बशींनी दिसपट्टे प्रवास करीत असतात. पोरण्या कदंबा बशींनी ड्रायव्हराक सीट बेल्ट सुद्दां ना. ड्रायव्हर सुरक्षीत कशे उरतले असो प्रश्न विचारतना बशींनी बायलांक पिट्टात. देखून पीक बसी चलोवच्यो. आम आदमी पक्षाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीसान सरकारा कडेन मागला. आता कालूच आम्ही पळयला तो केटीसी बस एक्सिडेंट जाला. सो आयज आफ्टरनून म्हाका एक प्रायवेट बस ड्रायव्हर मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें की सेसील मातशें इश्यू मातशें काड तूं आनी सांग लोकांक. अशें कितें जालें तेणें सांगलां की सेसील केटीसी बसीस जे आहा जे ओल्ड बसीस आहा ते ड्रायव्हरांक सीट बेल्ट पासून ना. सीट बेल्ट ना फॉर द ओल्ड केटीसी बसीस. अशें कितें म्हणटा रे आसपाक जाय. सेसील ना. सो वी एज अ टीम we researched and we asked one of the old KTC bus drivers आणि त्याने सांगला की जे ओल्ड बसेस आहा अजूनपासून त्यांना सीट बेल्ट ना. सो वेअर इज द सेफ्टी मेजर्स फॉर द KTC एम्प्लॉईज जे बस चलयतात स्पेशली द ओल्ड बसेस. विमेन सेफ्टी इन KTC बसेस अँड लोकल बसेस. आता रिसेंटली द चेअरपर्सन that is Pratima, the president, who spoke about molestation, rape, everything she spoke about. So our highlight here is safety in bus. Rape जायना बसीन, पण molestation जाता. आमचे स्कूल भुरगी जे हा, college students हा, आणि आमचे बायले जे कामाक वयता, every day they might not come and tell their family members, either they will stop going from work, they will stop their children from going to school or to college because they might feel that shame again. When we were in college, we have got molested every day when we were traveling by crowded buses. Azunpasun chaltat hai. But who's taking responsibility for it? Why is there no one voicing up for the women's safety in the buses? So teka lagun, it's very important जे एक special bus dorpak जाय. जैसे pink police asa, CM ने introduce केला. So we have to introduce a pink bus for the women. Women's safety लागून and especially during peak hours. So I want to request आमचा जो KTC chairperson Mr. Ullas Tuvekar, who's an elected member from Naveli constituency, to highlight this आणि म्हणनाका की बाबा करपाक जायना म्हणून. Where there is a will, there is a way. कदंबा बशी खंय तरी मदींच बंद पडटात. झाडाचेर मोखतात. केन्ना केन्ना लोकांचो घात घेतात. कदंबा महामंडळाक कसलेच दुयेंस लागला. सरकारान जशें कोरोनाचें वॅक्सिन सोदून काडलां तशेंच ह्या कदंबा बशीची भलायकी सारकी करपी वॅक्सिन सोदून काडचें आपाचो फुडारी सिद्धेश भगत मागता. 500 इलेक्ट्रीक बशी हाडचे बदला आसा त्योच बशी सारक्यो करच्यो अशें सिद्धेशाचें म्हणणें. तुम्ही पळयलां आसतलें फाटले 2 ते 3 म्हयने म्हाका जाल्यार मडगांवच्यान पणजे येतना खुबश्यो कदंबा ब्रेकडावन मेळटा. आनी काल एक असो इन्सिडंट घडला दिसा उजवाडाक की एक बस व्हरून झाडाक मारता आनी ड्रायव्हर सिरियसली इंजर्ड जाता आनी तेतून पॅसेंजर आसले तेय खंय तरी इंजर्ड जाता. सो अशें दिसता की कदंबा कॉर्पोरेशनाक कसले दुयेंस लागला काय कितें. कित्याक काय म्हणल्यार फाटली कितलीशीं वर्सां जाली 2017 एक्सपेन्सीस आमी इतले करता 150 200 200 करोड 170 करोड करता जाल्यार इतले एक्सपेन्सीस करून सुद्दां ह्यो गाडयो मदीं कित्याक बंद पडटा. अरे इतले लॉस घालतात गव्हर्मेंटाक लॉस करता एटलीस्ट बसी तरी सारकी चलू दी. केन्ना व्हरता झाडाक मोखता केन्ना वता डिझलाक बंद पडटा केन्ना वता आनी कितें जाता. सो हेजेर दिसता म्हाका खंय तरी कॉर्पोरेशन खंय तरी बसोन सगळे ब्युरोक्रेट्साक घेवन मेकॅनिकल टीम घेवन हेजेर डिस्कस जावपा हेजेर डिस्कशन जावन एक खंय तरी आउटकम येवपा जाय. कित्याक म्हाका दिसता एक सामान्य मनीस हेजो फर्स्ट प्रेफरन्स एक सिनियर सिटीजनाचो फर्स्ट प्रेफरन्स आसता तो कदंबा. 50 वर्सांचे वयर जाली ती चडान चड गाडी चलोवपाक भिता पूण कदंबान ट्रॅव्हल करपाक सोदता. आयज स्कुलाची भुरगीं स्कुलान वतना कदंबान वता आनी हीच समज कदंबाची लायफ खंय तरी लोकांक धोक्यान घालता जाल्यार ही कदंबा कॉर्पोरेशन जाय कित्याक. एक वाटेन त्याय वाटेन लॉस करता पयशांनी वाटेन ह्या वाटेन लायफांनी लॉस करता.
म्हाका जाल्यार दिसता खंय तरी अशें जालां की फाटल्या दिसांनी सीएमान म्हणलें की आपूण 500 इलेक्ट्रिकल बसी घेतलो म्हणून आनी 500 अरे पयलींच लॉस आसा ते भर आनी आसा त्यो पयले सारके चलय आनी 500 घेवन करतलो कितें आसा तीच पयली सारकी चलयना फाटल्या दिसांनी 4 इलेक्ट्रिकल बसीस तुमी फाटोफाट पयला खंय तरी स्टेरींग घट जालें खंय पावर स्टेरींग घट जालें खंय तरी ह्युमिडिटी जावन गाडी बंद पडल्यो खंय तरी कितें म्हणटा ते डस्टा खातीर गाडयो बंद पडल्यो आयज तरी ह्यो कदंबा ज्यो डिझलाच्यो आसा त्यो बंद करतना मेकॅनीक रस्त्यार मेळटा रिपेर करपाक मेळटा इमेजीन करा हे सॉफ्टवेअर इंजिनियर हाडून तूं सॉफ्टवेअरान पयलीं घालतलो ती सिस्टम सोदतलो आनी तेजेर मागीर हे काडटलो खंय तरी दुर्दैव्याची गोश्ट आसा ही. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान चामचारी. भारताक बेगीनच 5G सेवा मेळपाची आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे येजमानके खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे दूरसंचार विभागाच्या 5G स्पेक्ट्रम पावणेक निमणे कडेन मंजुरी दिली. हे पावणे वरवीं लोकां बरोबर उद्देगाकय 5G सेवा दिवपा खातीर स्पेक्ट्रम दितले. 5G नेटवर्काचो वेग आनी तांक सध्याच्या 4G सेवा परस सुमार 10 पट चड आसतली अशें एका सरकारी अधिसुचोवणेंत म्हटलां. दूरसंचार विभागान 30 वर्सांच्या काळा खातीर एअरवेव दिवपाची सुचोवणी केल्ली आसली तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळान 20 वर्सां खातीर एअरवेव दिवपाक मंजुरी दिल्या. जुलयाचे निमणे मेरेन एकूण 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमाची पावणी जातली. हे पावणेंत रिलायन्स इंडस्ट्रीची जिओ, भारती एअरटेल लिमिटेड आनी व्होडाफोन आयडिया ह्या 3 मुखेल कंपन्यांचो आस्पाव अपेक्षीत आसा. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 5G स्पेक्ट्रम पावणेक मंजुरी वट्ट 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमांची पावणी जातली. 5G सेवा सध्याच्या 4G परस 10 पटींनी वेगवान. जुलयाचे निमणे मेरेन पावणी. दूरसंचार सेवा पुरवणदारा कडल्यान रोलआउटा खातीर मध्यम आनी उच्च स्पेक्ट्रमाचो वापर. प्रायव्हेट कॅप्टिव्ह नेटवर्क स्थापन करपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. विकास सक्षम करपाक आनी नव्या कल्पनांक गती दिवपा खातीर PCN. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. रस्ते म्हटल्यार उदरगतीचे मार्ग प्रधानमंत्री म्हणटा. ही उदरगत खरें म्हटल्यार गिमात जावपाक जाय. पावसात कामां करप बेशिस्तीचें लक्षण. कित्याक तर शिमीट डांबर आनी उदक हांचे कशेंच पटना. पूण ही लक्षणां हालीं सगळेच कडेन पळोवपाक मेळटात. पावसातच कामां चल्ल्यात वा अजून जावपाची आसात. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. आमच्या PWD मिनिस्टरान दक्षिण आनी उत्तर गोंया खातीर डांबर चेपपाची 2 मशिनां भाड्यान मागयल्यात खंय. पूण ज्या रस्त्यांचेर मुळात डांबरच ना तांचें कितें. सारजोरा सावन बायडा वचपी हो रस्तो. थळावे लोक हाका मनशांनी चलपाचो रस्तो मानपाक तयार नात. मनशांचे सोडाच, आमचो रस्तो गोरवांनी चलपाचे लेगीत लायकीचो ना. बायडाचो सांतान सांगता. आतां गव्हर्मेंट 2 मशीन घेतली झटपट, एक नॉर्थाक एक सावथाक. पूण ही मशीन घेताय ती फकत तेंचे रोड सारको करपाक वो सगळ्यांचे रोड सारको करपाक हेवूय रोड जातले वो हे अशें उरपाचें. कित्याक हो बारीक लोकांचो रस्तो म्हणून वोस उरला. इतली सगळीं इस्कुलाची भुरगीं आसुमता कॉन्वेंटाक वयता तितली नारांपयची, बायडाची, वयल बायड, सकयल बायड, झरीबाट, कॉलनी ही सगळीं भुरगीं आसुमता कॉन्वेंटाक इस्कुला वयताय. ल्हान तशी व्हडली कित्याक ते मिक्स स्कूल. ओन्ली गर्ल्स तिंचिणी आहा पूण ह्या मिक्स स्कुला लागून ही सगळीं भुरगीं हे सायडीन ह्या रोडान वयताय. पूण ह्या रोडान भुरग्यांक मोटरसायकलाचेर वचोंक जायना न्हू म्हूण सायकलांनी वचोंक जायना. इतलो आतां रोड बाबूच जाला. पूण हो रोड हे उरपाक कारण कितें. आज कितलीं वर्सां जालीं हो रोड ओद केला आनी ओद उरला. पूण हो ओद हें दवरपाक कारण कितें हेजी गोरवां देखून चलोन वचोंक एकदम त्रास. आनी आतां हे PWDन आजून हेजेर कांय लक्ष घातलें ना. आनी इवन हांवें ते इंजिनियराक विचारलें निलेश बाबा हे रोडाचें कितें ना करतले आमी पयलीं ते फोंड पुरयताय आनी मागीर करतले. पूण आज पर्यंत निलेशाची खबर ना न्हू म्हण ते कॉन्ट्रॅक्टराची खबर ना. कॉन्ट्रॅक्टराक सांगतालो हो रस्तो आहा पास जाला सगळो पूण ओद केला आनी आतां ओद दवरला. हेजी ओद दवरपाक कारण कितें तें आमकां खबर ना. PWDकूय बरें खबर आसतली पूण PWDन तरी येवन हे रस्त्यार चोवचें. त्या रस्त्या वयल्यान न्हूय गोरवां पूण मनशां तशी गोरवांय पर्यंत वचोंक शकना. कित्याक सगळे फंडाक गोरवांचे सुद्दां पांय दुखताय जातले.
आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात जो रोड वो मेन हायवे वयल्यान बायडा ह्या गांवांक वयता आनीक ह्या रोडा वयल्यान जायतीशीं भुरगीं जीं आसात ही कॉन्व्हेंटांत शिकपाक वयतात. पूण आज खंय तरी PWDच्या ह्या निग्लेजन्सा खातीर आज ह्या रोडाची परिस्थिती पळय. आज जे हांगचे लोक रावतात तेणी सांगला की ह्या वटेन गोरू सुद्दां वचपाक शकपाना आनी खरेंच ही गोरू सुद्दां ह्या रोडान वचपाना. आतां हो रोड उरपाक कारण कितें ही ऑथॉरिटी जी आसा PWD हेणी पळोवपाक जाय आसता. पूण ऑथॉरिटी हांगा कांयच पळयना. कित्याक पळयना कात पळयना ते अजुनूय कोणाक खबर ना. तर हांगचे लोक मागतात की हो बेगीच्या बेगीन रोड करचो आनी त्याच बरोबर तेणी PWD मिनिस्टराक एक दाखोवन दिले कडेन आसा की जे कोण पुरोवपाचें मेशीन हाडटा म्हणला ते हे कोण पुरयता काय कितें हो तेंच्या मनात एक प्रश्न निर्माण जाला आनी तेणी सांगले कडेन आसा जर पुरोवपाचें मेशीन हाडटा इनॉग्रेशन हांगच्यान करचें. बोरयेच्या रस्त्याची काणी वेगळीच. बोरयेचो NH-17 2 महिने आधी हॉटमिक्स केला, पूण रस्तो इतलो उंच केला की सोपणां चडिल्ले वरी पांय उखलून रस्त्यार चडचें वा देंवचें पडटा. हो पळयात, रस्त्या वयल्यान चलपी एक थळावो. गाडयो तेंकून वतात, पूण तो सकयल देंवपाक अनमनता. देंवतनाच पडलो जाल्यार आनी हांची तीच गत. जीव वाचोवन कुशिकल्यान चलतले जाल्यार फुटपाथय ना आनी सायड शोल्डरय. जेवपाक मेळना आनी गाडी घेतल्या गाडी उमटून पडोंक शकता. अशें हें भरून घेवपाचें गव्हर्मेंटान आपल्या अशें झडी करून दवरल्या सगळ्या झडी करून दवरल्या. रोडाचें हॉटमिक्सिंग जालें, बोरी टू धवळे पर्यंत हॉटमिक्सिंग जाला. पूण जे सायड शोल्डर जे आसा ते 1 फूट भितर गेल्ले आसात. हांगा केन्नाय एक्सिडेंट जावपाक शकता. कित्याक गाडी जर रस्त्याची भायर गेली जाल्यार उलटी जावन गाडी पडपाक शकता. अशें हेजें जाल्लें आसा. हे सगळे बोरये ते धवळे पर्यंत हें अशें जाल्लें आसा. मोटरसायकल जर सकयल गेली ती वयर काडपाक जायना, रस्त्याचेर काडपाक जायना. तशीच कार बायसिकलां सुद्दां ती कार जर भितर गेली ती वयर काडपाक खूब डिफिकल्ट जाता. ताका लागून गव्हर्मेंटाचो लोकांचो डिमांड आसा की हे जे सायड शोल्डर आसा ते आनी लोकांक सोयी करून दिवची. आनी हे बालभवना म्हऱ्यांत भर पावसात चलिल्लें काम. रस्ते कुशीची कामां आतां पावसात करपाची हय. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामांक खास करून जंय पावसात रस्ते उदकापोंदा वयतात त्या वाठारांतलीं कामां पावसा आदी करपाक जाय हेंवूय कळना. आतां पावसात हो चिखल रस्त्यार येवन अपघात जाले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? गोवा 365 खातीर बायडाच्यान रमेश नायक रावत, बोरयेच्यान कृष्णा नायक आनी कांपालच्यान इर्शाद शेख. कुंकळेचे काकणमुड्डेर नवें बांदकाम जावपाचें आसा. ह्या नियोजीत कामाक लागून थळावे फुर्योज जाल्यात. लागसार बरीच बांदकामां जाल्यात, पूण दोंगुल्ली कापून चलिल्लें हें बांदकाम धोक्याची सुचोवणी दिवपी थळाव्याचें म्हणणें. ह्या बांदकामाक राजकीय आलिशारो आसा, एका थळाव्या नगरसेवकाचो हो आरोप. हालींच कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावान मुख्यमंत्री आनी TCP मंत्र्याक चीट बरोवन कुंकळेच्या कांकणा मुड्डेर दोंगर कापून चलिल्ल्या बांदकामाची म्हायती दिली. बांदकाम करप्याचेर कारवाय करची अशें मागलां. TCP मंत्र्यान कारवायेचें उतर दिलां, पूण ह्या बांदकामा कडेन अजून लक्ष दिवंक ना अशें ताचें म्हणणें. कुंकळी पालिकेन हाचे आदीं अशे तरेन दोंगुल्ली काप्यांचेर कारवाय केल्ली हें तो मान्य करता. पूण दोंगुल्लीच्या दुसऱ्या पोताक अचकीत कांय कॉटेजी आयल्यात. तांचे कडेन मात आडनदर चल्ल्या. हांगा दोंगराचेर वयर श्रीकृष्णाचें मंदीर आसा आनी ताका खंय तरी धोको वतलो अशें सांगून तें बंद दवरिल्लें आसा. इथपर्यंत ठीक आसा. ताजे नंतर जर आज जर फाटल्या दिसांनी जर आमी हांगा जर पळयत अशें पासयेक आयिल्ले कडेन जाल्यार ताच्या बरोबर ऑपोजीट सायडीन काकणामड्डी म्हणटात त्या गांवांत एक हिल कटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. ह्या हिल कटिंगाचेर हांगा फाटल्यान तुमकां पळयलें जाल्यार हांगा दिश्टी पडटले 2 कॉटेजीस टायप्स कितें तरी बांदिल्ले आसात. म्हाका खबर ना हे कॉटेजीस कित्या साठी बांदिल्ले आसा त्यो, ताचो उपयोग कसो जातलो कितें जातलो आमकां कांयच खबर ना. प्रश्न तो ना, कोणें बांदलो तो ना. प्रश्न आसा तो इसो ते सायडीच्यान जर दोंगर हिल कट केले जायत जाल्यार खूब लोकांक ते त्रास जातात. आमच्या देवळाक त्रास जाता. हांगा पळय जे पळय इल्लिगली हिलकट करून हांगा कॉटेजीस बांदिल्ले आसात. ह्या कॉटेजीसाक कोणाकय त्यो दिश्टी पडनाका. म्हणजे ज्या मनशाक पळय तें दिश्टी पडलें त्या मनशाक हें दिश्टी पडलें नाका म्हणून हांगा हे कॉटेजीस बांदतात.
थळाव आमदार युरिया आलेमावान दोंगर कापण्याची कागाळ केले खरी, पूण तातूंत हे दोंगुल्लेचो उल्लेख ना अशें थळाव नगरसेवक विशाल देसायचें म्हणणें. आता कितलेच दीस जाले की बोवाळ जाता, हिल कटींग म्हणून बोवाळ जाता मांजरेनी. आनी तशेंच वयरी आसा, वयर आसता तांकां दिश्टी पडना. हे सकयल ते आतां कितले दीस जाले तेंय चालू आहले, तेजे बरोबर तेंय चालू आहलें, पूण तेजेर कोण एक्शन घेयना. कित्याक तो कोण सैरुदो आनी हो कोण दुस्मान म्हाका काय खबर ना तेगेले. कित्याक युरीन तेजेरूय लक्ष घालचें. कित्याक युरीन आज पळय विश्वजीत राणे पळय लॅटर केल्ले आसा, तेजेर तेंय बरोबर कित्याक दिलना, हेंच कित्याक दिलें म्हाका काय समजना. हेजेर कितें तेगे कोण रिलेटिव्ह आनी तो कोण रिलेटिव्ह न्हू अशें काय दिसता म्हाका. कितें तो वयर आसता तेगे रिलेटिव्ह दिसता म्हाका आनी हो सकयल आसता दुस्मान आसतलो. अशें त्या तरेन तो वागता की करता जाल्यार दोगांयकय करचें. म्हगेल्या म्हणणें हें की करता दोगांयले बंद करचें, नाजाल्यार एकट्या करपा दिवचें, तेकाय करून दिवचें. आनी त्या पळय विश्वजीत राणेन हें केलां, स्टेटमेंट काडलां पळय, विश्वजीत राणे येवन पळोवचें हिंगा कितें चलता तें. इन्क्वायरी विशीं दोगांयली करची, एकट्या न्हू, वयरी करची सकयली करची. आनी तेणी कितें परमिशन गेला काय कितें तें म्हाकाय खबर ना. पण तेगेले इन्क्वायरी करून तेगेले कितें आसता डॉक्युमेंट पळोवचें आनी तो हिलाचेर आसा काय हो हिलाचेर आसा तो पळोवचो. हेंच हांव विश्वजीत राणे मागता, तसो युरिडेरूय मागता. हे दोनीचे हें करची, तेणें इन्क्वायरी करची. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नॅशनल हेराल्डाची मालमत्ता गांधी कुटुंबाच्या नांवार हस्तांतरीत केल्या अशें सरकार म्हणटा. पूण सोनिया आनी राहुल गांधी ह्या दोगांच्याय वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत हे संपत्तीचो उल्लेख ना. देखून सरकारान विरोधकांक टार्गेट करचे परस लोकांची पिडपी विशय कडेन लक्ष दिल्यार बरें, काँग्रेसीन म्हटलां. जीपीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान बुधवारा काँग्रेसीचे कचेरीत घुसपी दिल्ली पुलिसांचो निशेध केलो. पाटकार म्हणटा पुलिसांनी कचेरीत घुसून लाठीमार केला आणि तांच्या फुडाऱ्यांक ताब्यात घेवच्या आदी तांकां मारबडय केली. काँग्रेसीच्या कांय फुडाऱ्यांकूय नदर कैदेत दवरल्यात. देशव्यापी संपाचो एक भाग म्हणून काँग्रेस न्याय मागपा खातीर ब्रेस्तारा राजभवनाचेर आंदोलन करतली, पाटकरान सांगलां. थंय आमचे ऑफिस बेररांक तांणी मारले आनी अक्षरशा तांकां उबारून घेवन गेले भितरल्यान, लाठीचार्ज करून ऑफिसा भितरल्यान. तशेंच आमचे बाकीचे लिडर्स लायक दिपेंदर हुडा, ताका हावज अरेस्ट केला. सम टायम बॅक आमचो दुसरो लिडर सचिन पायलट, ताका डिटेन केला. काल आमचे सगळे सिनियर लिडर्स तांकां डिटेन केला. इवन some of our female leaders, in fact member of parliament also have been undemocratically manhandled. दिल्लीन समज जर तूं आज स्वताच्या ऑफिसान सुद्दां वतलो जाल्यार तुका आज ऑफिसान वचपाक मेळना. तुका ऑफिसा भितर लाठीचार्ज करतात. म्हणजे हें कितें चल्लां ह्या देशान. एसोसिएट जनरल लिमिटेड जी कंपनी आशिल्ली, ज्या कंपनीक 90 कोटी रुपयाचो लोन दिल्लो, तो म्हणटा की हे इन डिफरंट मॅनर एसेट्स सगळे गांधी परिवाराच्या नांवार ट्रान्सफर केले. सो आय वॉन्ट टू आस्क हिम, वी हॅव गॉट 2014 and 2019 इलेक्शन एफिडेविट ऑफ बोथ राहुल गांधी आणि श्रीमती सोनिया गांधी जी. So if those assets have been transferred in their name, why they are not reflecting in election affidavit? So this false allegation of BJP, what they are trying to portray in the country, I think it is very bad for the democracy of our country, and I think they should stop this immediately and focus on the burning issues of our country rather than politicizing a issue actually where it doesn't have any substance. This undemocratic way, the way they are being detaining our leaders, they are being manhandled, they are being lathi charged, I think this should stop on immediate basis. And tomorrow at 11 AM all across the country, Congress party is going to hold a protest in front of Raj Bhavan. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान शामचारी. एक सप्तकभर सोप्पा सारको पावस शिवरल्या उपरांत शेनवार आनी आयतारा उटंगराचो पावस पडटलो. हे फावट ताका गडगडाचोय सांगात मेळूं येता. अशे स्थिती लोकांनी उक्त्या शेतांत वा उंच बांदकामा खाला उबे रावप टाळचे. हवामानाची विशेष शिटकावणी ना. आयज मळबांत धुकें पडलें जाल्यार हवामान सामकें सुकें आसलें. कांय खिणां खातीर पावस शिवरलो. सगळ्या 13 केंद्रांनी पावस पडलो, पूण कोणाकूच चड प्रमाणांत पावस दिसूंक ना. नुस्तेमारी करपाक खोल दर्यांत बोटी घालप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी आसा.
आयज चडावात आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडल्या 5 दिसांक पावस शिवरपाची शक्यताय. शेनवारा आनी आयताराक व्हडा प्रमाणात पडूं येता पावस. आयज चडावात आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या कांय दिसां खातीर नुस्तेमारी करप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळप परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.